हे आमचे बोकड्याचे ल्हानचे फार्म, टेडीज फार्म. सध्या फार्मान जवळजवळ 50 एनिमल्स आसात आणि हालींच एक बर्थ जाला आणि दिसता आवयचें दूध पिता तो. आणि दूध म्हणल्यार हांवूय शिकलो दूध काडपाक. जवळ सकाळ फुडें 2 लिटर आणि सांजची 2 लिटर. ह्यो सिरोही जातीच्यो बोकड्यो. जेन्ना हांवें भुरगे जल्माक आयिल्ले ते जरी आवयची दूध पिता ताका सद्याक बरें ना म्हणून ताजी केअर घेवची पडटा. तो अभी उसको साफ करते हैं और वो गोली दे देते हैं उसको. बाद में तुम चराने को लेके जाएंगे. ठीक है सर. ठीक है. गिर रहा है उसे. नहीं नहीं. आता बोकड्यांचो खरं म्हणल्यार चरपाचो टायम. तांकां आमी फाटल्यान आमचो दोंगर आसा चरपाक व्हरता. आनी हो आमचो भारत. भारत इधर राव. हो आमचो भारत सगळे बोकड्याची देखभाल करपाक आणि बरे भशेन तो बोकड्यांक पळयता, आमच्या सगळ्यांची केअर घेता. चलो अभी ऊपर लेके जाओ, मैं भी आ रहा हूँ पीछे. बाकी सब ठीक है ना?